करता। चालकाचेर हल्लो केल्ले एक्सायज कर्मचारी आणि अधिकारी विरुद्ध क्रम घेवन जाल्ले विरोध करून सोमारा कर्नाटक राज्य लॉरी मालक संघटनेच्या पुढाकारात माजाळी चेकपोस्टा समोर व्हड प्रमाणात मोर्चा येतलो आणि धरण करतले अशें उत्तर कन्नड जिल्हा लॉरी मालक संघाचे अध्यक्ष माधव नायक हेमी सांगला। ऑक्टोबर 15 तारखेक रात्रीन 8 ते 8:30 दरम्यान गोंयाच्यान कर्नाटकात प्रवेश करचे ट्रक लॉरी चालकाचेर विनाकारण हल्लो करून अन्याय केल्ले एक्सायज अधिकारी आणि कर्मचारी विरुद्ध माधव नायक फुडाकारात लॉरी चालक कुमार हेमी पोलीस कंप्लेंट दिल्ले जाल्यार अजूनही अन्याय केल्ले एक्सायज अधिकारी विरुद्ध क्रम घेयला ना। ताका लागून सोमाराक माजाळी चेकपोस्टा समोर धरण करचे ठरयला। लॉरी चालक आणि मालक इतलेच न्ही, टॅक्सी, टेम्पो आणि इतर वाहन चालक आणि मालक सार्वजनिकान सुद्धा ह्या धरणात भाग घेवन माजाळी चेकपोस्टार जावच्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवंक जाय अशें माधव नायक हेमी सांगला। ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಬಾಟ್ಲಿ ತರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ 15 ऑक्टोबर 2024 एक घटना घडली। ही गोवाच्यान एक लॉरी वॉटर फिल्टर भरून गोवा चेकपोस्ट पार करून कर्नाटका चेकपोस्टाक आयले, माजाळी चेकपोस्ट। थंय ते एक्सायज ऑफिसर येवन तो ड्रायव्हराक सांगलो कितें हाडला बाबा म्हणून। तो म्हणलो आपूण वॉटर फिल्टर हाडला। ओके, वॉटर फिल्टर हाडला, तूं बाटली कितले हाडला म्हणून। बाटली आपूण बाटली खंयचे हाडला ना, सोऱ्या बाटली कितले हाडला ना, आपूण सोरो पिय बी ना आनी सोरो हाड बी ना, आपूण लायफाक बाटलीक हात लावन बी खबर ना म्हणून सांगलो। तेजे उपरांत इन्स्पेक्टर सांगलो सगळे येता ते लोक अशेंच सांगता, तूं एक काम कर, ते लॉरीचे सगळे ताळपोळ काड आनी सोडून आपल्याक दाखय म्हणून। तो आपलो सांगलो आपूण असा एकटो आणि ते बांदपाक आपल्याक 4 तास लागला। 4 तास 4 लेबर मिळून बांदला, ताका 4 तास लागला आणि आपूण आतां सोडयला आपल्याक जायना, आपूण थकला आणि पावस पडटे आसा। तेजे खातीर तुमी जाल्यार सोडया, तुमगे लोक हाडा, तुमी सोडया आनी कशें आसा पळय तशें बांदून दिया चेक करून म्हूण सांगलो। तितलें सांगलें मात्र तो ताका इन्स्पेक्टरान ताका कपलार मारलो आणि ताका कानार मारून कानाचे सगळे ताका दुखापत केलो आणि मारण्यान ती हल्लो केलो। भितर व्हरून येवन ताका फोर्सेबली ताका रुमांत कुडींत घालून ताका भरपूर मारले। मागीर तो तेगेले कानाचे कर्णपटल आसा पळय ते सगळे हिंदून गेला, डॉक्टर रिपोर्ट बी आसा। मागीर तशेंच तो गेलो, मागीर हॉस्पिटलाक एडमीट जालो आणि म्हाका कळ्ळें उपरांत लॉरी असोसिएशन तर्फेन हांव वचून ताका घेवन वचून FIR केले। जो ऑफिसर जो मारले आसा तेंचेर FIR केले। जो मारले आसा सदाशिव कोर्ती म्हणून एक इन्स्पेक्टर आनी एकटो हेमचंद्र म्हणून, ते दोगी लोक ऑफिसराचेर FIR जाल्ले आसा, पूण आतां ताका अरेस्ट अजुनूय केलें ना। अरेस्टूय केलें ना आनी सस्पेंडूय केलें ना। ताका लागून घेवन हे जो चेकपोस्टा भितर जो दौर्जन्य करते आसा, लोकांचेर अत्याचार करते आसा, ते आमकां कळून येना। कित्याक काय म्हणल्यार पाप लोक मार खाता आनी हॅरेसमेंट भोगता आनी परत वयता। हेंचेर कोण कंप्लेंट करतले आनी कंप्लेंट घेतले कोण आनी आसा तेच खाकी ड्रेस। तो खाकी म्हणल्यार थंय 3-4 डिपार्टमेंट आसा, सगळ्याक कितें आसा, एक्सायज आसा, फॉरेस्ट आसा, मायन्स एंड जिओलॉजी आसा, अशेंच सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी पोलीस बी आसा। तेज्यान कितें जाता, सगळे खाकी ड्रेस घातिले सगळे पोलीस म्हणटले। ताका लागून कितें जालां, ते एक्सायजवाल्यान मारला, तेजेर एक्शन घेवूं जाय आनी सस्पेंड करूं जाय। पूण आतां गेल्ले लोक, मार खाल्ले लोक तशेंच वयता म्हणून सांगून हेंगेले चड जाल्ले। डेली कांय ना म्हण सांगल्यार बी एक 25 लोक मार खावन वयता थंय। पूण कंप्लेंट जाल्ना आशिल्ले, हे कंप्लेंट जाल्ले आसा। जो ड्रायव्हर आसा पळय तो घट रावला आनी आपल्याक न्याय मेळूं जाय म्हूण सांगून बी आमकां सांगला। तो आपूण कंप्लेंट करतलोच आनी आपूण फाटीं घेवचें ना म्हूण सांगून आमकां बी आश्वासन दिलां। तेजेन आमी ताका सपोर्ट बी केला। आज ते 21 तारखेक सोमार दीस येता, ते सोमार दीस 21 ऑक्टोबर 2024 सकाळी 10 घंट्याक आमी माजाळी चेकपोस्टाक आमी धरणी करतले, थंय प्रतिभटना करतले। आमी ताका सस्पेंड करता पासून आमी धरणी करचे म्हणून आमी ठरयल्लें आसा। सोमार दीस 21 तारखेक आमगेले सांकेतीक धरणी जातले 10 ते
1 घंट्यापासून ते धरणीक आमगे नॅशनल लिडर स्टेट लिडर आणि सगळे लॉरी असोसिएशनवाले अदर स्टेटाचे बी सगळे येतले आणि गोंयचे लोक बी येतले, गोंया भितर काम करतले बी येतले की हॅरेसमेंट पब्लिकाक बी हॅरेसमेंट जातले, पब्लीक बी इन्वॉल्व जातले, सगळे लोक इन्वॉल्व जातले. आणि म्हागेल बी रिक्वेस्ट आसा की हे अन्याय हे करच्याक, हे भ्रष्टाचार हांगा स्टॉप करच्याक तुमगे सगळ्याले सपोर्ट जाय. कित्याक काय म्हळ्यार एक 200 रुपये दिले, 300 रुपये दिले, 500 रुपये दिले, तांकां काय चॅकिंग नासतना सोडटा. फॅमिली येता, फॅमिलीक त्रास दिता हेमी. रातचे येयल्यार सगळे हे दाखय ते दाखय, डिक्की ओपन करचे, मागीर बॅगा उसपवचे, सगळे काम करता. हांव कितें सांगता, तुमी चॅकिंग करता न्ही, चॅकिंग करूंकूच जाय, पूण थंय एक स्कॅनर मशीन दवरा तुमी चॅकपोस्टार. सगळे स्कॅनर मशीन दवरून हे सगळे चॅक जावन ऑटोमॅटीक वचून कोण डावट आसा, कितें आसा, कितें तुमकां दिसलें जाल्यार ते गाडी सायडान करा, फूल चॅक करा आनी तेजेर केस घाला. कोण इल्लिगल एक्टिविटीज करता तांकां मागीर सपोर्ट ना, पूण चॅकिंग करता तेजे निमतानी तुमी दुसऱ्यांक हॅरेसमेंट करचें आमी कबूल ना. तेजेन हे स्ट्रायक आमगेले चलतले. आमी ते सस्पेंड जाता पासून आमी हे धरणी चालू दवरतले. कारवार तालुकाचो प्रथम गांव जावन आशिल्लो लांडे हांगा एक वृद्ध व्यक्तीक वाशेलान जखमी केले. तेमी आतां जीवन मरण हेजे मदीं आसात. इलाजासाठी तेमकां मंगळूर व्हयला, पण इलाजाचो संपूर्ण खर्च वन विभागान दिवूंक जाय, तशेंच तेमगेल कुटुंबाक परिहार दिवूंक जाय अशी मागणी करून 80 ACF मार्फत वन संरक्षण अधिकारीक कुणबी समाजा वतीन अर्ज दिला. 80 वन्यजीव विभागात येवचे लांडे गांवाचे वासी अर्जुन पुनो वेळीप हेमी शेता कामासाठी रानाच वाटेन वयतना 3 वाशेलान हमलो करून गंभीर जखमी केले. तेमगेल परिस्थिती चिंताजनक आसा. तोंडाचो भाग पिंजून गेला. जिल्हा आस्पत्रीत तेमकां प्रथम इलाज करून जास्त इलाजासाठी तेमकां मंगळूरच्या खासगी दवाखान्यात दाखल केला. त्या दवाखान्याचो खर्च वन विभागा वतीन भरपाई करूंक जाय, तशेंच वृद्ध अर्जुन कुटुंबाक परिहार दिवूंक जाय म्हूण आग्रह करून जिल्हा कुणबी समाजा वतीन अर्ज दिला. जिल्हा कुणबी समाजाचे अध्यक्ष सुभाष गावडा, तालुका अध्यक्ष प्रेमानंद वेळीप, संस्थापक अध्यक्ष माबळू कुंडलकर, कार्यदर्शी दयानंद आणि इतर ह्या वेळाचेर आशिल्ले. बाईक आणि बसमध्ये घडिल्ल्या अपघातात बाईक सवार जखमी झाले. ही घटना शिर्शी मेणसिनगिरी लागीं घडली. शिर्शी तालुक्याच्या कुमटा मार्गाचेर आशिल्ले मेणसिनगिरी लागीं अपघात घडलो. ह्या अपघातात 2 लोक जखमी झाले. जखमी जाल्ले बाईक सवार हुबळीचे अशें कळून येयला. हुबळीचे अनिल गोसावी एक जखमी जाल्लो व्यक्ती जाल्यार आनी एक व्यक्तीले नांव आनी पत्तो कळून येयलो ना. तेमकां हुबळीच्या दवाखान्यात धाडला. आयचे इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.